इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कुळ नावागडे जातले आणि सगळ्या लोकांमध्ये तांची संसद. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद पडलोली संसद अशी तांकां पळयतात तितली मान्याय करतली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगट्टा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोषान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटोयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारलेले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयले. तारुणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुठलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरी मुखार प्रमाणीक आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हणुया, सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण ओस्कोतांचें बळ वाडलें. पोट बोर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरीबांक तो दुळदुळींतलीं उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सुदोव आंकवार मारिया. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपलें काळजान ती नियाळटाली. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम वतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ते परबेक सोदांचे भाशेन जेरुसलेम गेले. आनी परबेचे दीस सरले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाचे वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोडलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून ताचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसोच तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचें आनी ताचे जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता,
तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्यांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यांत? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यांत? पूण तो उलोयलो तें तांकां समजोलें ना. आनी ताचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? नियाळाक आदार. दर एके आवयक आपल्या भुरग्यांचो मोग आनी हुस्को आसा. तिचें काळीज आपल्या भुरग्या सोवें ओडटा. खंयचेच आवयक नाका आपली भुरगीं सांडलोलीं वो वायट रस्त्यार पावलोलीं. आयचे पयलें वाचप. मारयेची खबर करता सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा. म्हज्या देवा सोवें म्हजो आत्मो संतोसता. शुभ वर्तमानांत आंकवार मारिया आपलो पूत सांडलो देखून खोंती हुस्के काडटा. ताका ती सोदूंक भोंवता. पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतलें. हो विचार ती जेजूक करता. आयज आमी मारयेचे निश्कळंक काळजाची परब पाळटाव. आंकवार मारिया जेजूची आनी आमची आवय. तिका आमचो मोग आनी हुस्को आसा. ती जायत्या जाग्यांचेर दिश्टी पडत आसा. जायत्या जाणांक ती विजन्स दिता. जायत्या लागीं ती उलयता. आपली भुरगीं वायट रस्त्यार चलता तेन्ना, पवीत सोबेन फुटी पडटा तेन्ना, झुजां वेळार, पिडे वेळार ओदिकूच ती दिश्टी पडटा. ती आमकां उपास, दोंडवण आनी मागणे करूंक हुस्कायता. ओदीक करून तेरसाचे मागणे. आयज जायतीं भाव भयणां आंकवार मारयेचेर कोलपोल्यांत. तिका आपली आवय म्हूण मानून घेयनात. तिचे वायट उलयतात, मोस्कऱ्यो करतात. तिका भायरायतात देखून तिचें काळीज रडटा आनी जेजूचेंय काळीज रडटा. मागणे. मारयेच्या पावलांनी आमकां चलूंक शिकूंक आमचेशी तूं राव जेजू.